काणकोण रॉयल प्लाझा इमारतीची सिवेज पायपलायन फुटून ओव्हरफ्लो जावपाक लागिल्ल्यान सॅनिटरी निरीक्षकांनी इमारतीत रावपी लोकांक नोटिसो काढल्या। जाता तितले बेगीन ही पायपलायन दुरुस्त करची नाजाल्यार उदकाचे कनेक्शन काडून उडोवपाची शिटकावणी दिल्या। आरडीएक्सको खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। हे रॉयल प्लाझा बिल्डिंगे थोडे शॉपकीपर पळय आसा तांणी म्हाका कंप्लेंट केली की वयर पळय फ्लॅट्स आसा तांचे सगळे पायपलायन फुटल्या आनी सिवरेज सगळे ओवरफ्लो जाता आनी सगळें न्यूसन जाता आनी सगळें बुरशेपण जाता म्हाका। म्हणटकच हांव येवन पळयलें, हांवें सॅनिटरी इंस्पेक्टर पळयल्यार ते फाटल्यान भरपूर उदक सगळें व्हांवता आनी इट इज ओवरफ्लोईंग आनी इट हॅज बिकम अ न्यूसन्स। म्हणटकच हांवें तांकां नोटीस काडली सगळ्या रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग आनी तांकां हांवें आतां 15 दीस टायम दिला टू रिपेर द वर्क। आनी आय हॅव टोल्ड देम एज पर द रुल्स ऑफ द पब्लीक हेल्थ एक्ट इफ यू डोंट रिपेर द वर्क देन युअर वॉटर डिस्कनेक्शन विल बी देर आनी मागीर दे वील बी ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लेम। म्हणटकच दे अंडरस्टूड आनी ते लोक हांगचे एकदम बरे आसा, समंजूस आसा। ताणें इमिजिएटली सांगलें की ते काम करतले म्हणून आनी दे आर रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट कित्याक हांगा सोसायटी ना, सो एवरी इंडिविज्युअल हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट फॉर दॅट आनी दे वील डू द वर्क। आनी आय गिवन देम टील 31 डिसेंबर 1 तारखेक येवन मागीर चॅक करतले ना जाल्यार मागीर फुडलें एक्शन घेतलें। हांवें कंप्लेन केली कित्याक मुगे शॉपा मुखार हे सगळे वयर येता म्हणजे तुका ड्रेनेज ब्लॉक जाला आनी ते स्पोंचांनी वयर सरता। म्हणटकीर ते वयर सावन आख्या शॉपा मुखार सामके रोडार पासून वयता। म्हणटकीर सगळ्यांक तो वास चोय, ते एक्चुअली हेल्था प्रॉब्लेम चोय। म्हणटकीर ते हांवें हेल्थाक कंप्लेन केलें आनी हेल्थ ऑफिसर येवन तांणी चोयलें, सगळे फोटो काडून वयले आनी तांणी सगळ्यांक एकठांय करपाक अशें ऑर्डर दिली। आनी कितें सांगलें ताणें कितें 15 दिसा टायम दिलो म्हणून सांगता ताणें 15 दिसां टायमींग दिला, 15 दीस भितर हें निवळ करूं आनी निवळ जायना जाल्यार आपूण मागीर नळा कनेक्शन कट करूं लायता म्हणून PWD।